हांगा रिमोन एक इन्सिडेंट जालो म्हळ्यार घराक उजो लागलेलो आसा आनी खंय तरी डॅमेज जाल्लें आसा. मुख्य कारण कितें हेजें? पयलें म्हणल्यार एक हावसबोट फायर दोन जावन 4 मिनटांचो कॉल आयिल्लो आसा. आमच्या लोकलान कॉल केल्लो. जेन्ना पावले आमी तेन्ना पळयलें की हावसाचो वन पार्ट आसा आनी जे पयलें रुफींग आहा तेका ऑलरेडी केस जाल्लो. सो ते आमी उजो जो आसा तो बंद केल्लो आसा. सरावंडींग जे कोकोनट शेल्स आसा ते तेजें मुख्य कारण आसा कारण उजो जो आसा पयलीं हेका पेटिल्लो आसा ड्राय ग्रास तो रेडिएट जावन घराक गेल्लो आसा. सो घर आमी ऑलरेडी सेव केल्लें आसा. काहींचो पार्ट आसा तो डॅमेज जाला पूण आतां सरावंडींग जे शेल्स आसा ते पालोवप चालू आसा. उजो लागपाक कारण कितें सांगलां? जशें लोक म्हणटा की हांगा तोंडान उजो पेटिल्लो ड्राय ग्रास. कोण चुडीत चुडीच पडले. एक्झॅक्टली कितें जालें खबर ना पूण त्या कारणाक लागून जालें तेच्या कारणान पयलें जे कोकोनट शेल्स जे हांगा आशिल्ले तेका उजो पेटलो आनी ते रेडिएट जावन मागीर घराक गेल्लो. कितें लुकसाण जालें म्हणून? अजून काय करूना अजून टोटल एक्सटिंग्विशिंग जावना. फायर इज अंडर कंट्रोल. उजो लागलो एक्झॅक्टली कसो जालें? वायरीच्यान स्पार्क पडलो सकल आनी उजो घेतलो तोंडाक. माडावयले चुडीत पडलें. तें पळयल्लो हांवें उजो पडलो आनी पेटलो थंय लायटी वयलो कित्याक सोण्णा उजो पेटलो. सोण्णा उजो पेटलो. कितल्याक सुमारे? आतां जातलें अर्द वर पावणे वर पयलीं. पूण घराकून रावता बी? ना तितूंक करतात हेजें कोको तुमी कितें काम करता हांगा? ना आमी हे सायडीन येतालो. लुकसाण कितें जालां भितर? भितर कितें लुकसाण जालां? सगळें हे मदेर सगळें जावन खास जालां. कोकोपीट करून फक्त काय पळोवपाक म्हणून मशीन ल्हानशें मशीन हाडून हात केला. आतां ह्या घरान कितें कितें हें चलता? थंय कांय नाका तें नाल्लांचें हें तो धंदो करतालो. भितर तशें हें आसा तें म्हणजे कितें कोण रावना काय ना. मशिनरी आसा भितर? मशिनरी मारकेली आनी भितर कितें आशिल्लें आनी काय ना? ना खंय नाल्ल घालून दवरले आसा तेका सोललेले नाल्ल आसा आनी ही भायर सगळीं सोन्नां आसा. आतां हें पडलें तें फक्त लुकसाण जालें तें मदेराचें? मदेराचें मेन आनी हें न्ही घर पडलें सगळे गेले. नळे पडले. आनी आयज खंय तरी भितर इन्सिडंट जालो म्हळ्यार घराक उजो लागलें एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. मेन म्हळ्यार जे सारिका कडेन जे माडाची चूल सुकल्या चूल पडलेले लायटी कामाचे पयलीं शॉर्ट सर्कीट ते तुमकां उजो लागून जे तुमी सायडीन सोण्णा तेजेर करून उजो घराक लागलो आसा. तेच वेळार ह्या घरान नांव पळोवपाचो जल्म जालो जावन ह्या घरान कोण रावलो कोण मालक चालयली पूण त्या टायमार कोण नाशिल्लो. सद्या घराचें लुकसाण म्हळ्यार घराचे शॉपर आसा मादेर आसा तेचें लुकसाण जाल्लें आसा आनी भायर जे फोंडा आसा तें सद्याक भितरे फायर स्टेशन